देवाचे उतर ह्या नियाल मालांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आपल्या नव्या मनशा कुटुंबाची खबर करता. मनशा शोयब येवन जेजू ह्या संवसारांत देवाच्या राजाची उक्तावणी केली आनी एक नवे इस्रायल, एक नवे कुटुंब घडून हाडलें. त्या नव्या कुटुंबाचे वांगडी जुदेव लोकूच न्हय, पूण जी देवाक आपलो बाप म्हूण मानून घेता, ताचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती सगळीं. जेजून घडलेल्या नव्या कुटुंबाची बुन्याद रोखताच्या नात्यार आटापलोली ना, पूण भावाताच्या संबंदाचेर स्थापलोली आसा. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत देवाची खोशी करूंक वावुरतात, तेन्ना जेजू सोबे आमचो संबंद आमी अदीक आनी अदीक गोड कोत्ता आनी जेजूचेर भावात दवरतल्या मनशाचो आमी भाव भयण जातात. जेन्ना आमी जेजूचो पाटलाव कोत्ता, तेन्ना आमी ताचे भाव भयण जातात. तर आमी खुशाल जावया, कित्याक आमी जेजूच्या फामिलींत शामील जाल्यात म्हूण. मागुया. मोगाल बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाल्लें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर बरवाशान राव, कुशाल राव.